Heavy rain in Sangam has caused the Valshabati bridge to flood. Water is flowing over the bridge, making it dangerous for vehicle and people to cross. Locals are urged to stay safe and avoid the area until the water level goes down. डाग बुडलेले ते उदक अजून 2-3 वरां जाली अजून ते उदक देंवलें ना आनी उदक हांगा चडटा आनी हांगा लोकांक बोटी हांकां सगळ्यांक त्रास जाले कडेन आनी सगळ्यांक मातशें लॉसूय बी जाला फुलां लागून आनी अजून उदक जायना उदक चडत आसा. कितें सरकारान कितें मागपाक सोदता? सरकारान कितें मागता? हय सरकारान कितें करपा हें पूल आतां वर्सान वचत सिजन वयता आमकां एक पूल तेंच्यांनी बरें व्हड मातशें बांदून दिवपा जाय कित्याक लोकांक अशें करून त्रास जायना न्हू. इस्कोला भुरगीं आतां गेल्लीं आनी येयल्लीं कडेन आहा तीं आजून तेंकां तीं उपाशी आहा बाडी तीं सगळीं तीं आतां बसीन बसून आसा तेंकां हे वाटेन ते वाटेन येवपाक गती मेळना. खूब त्रास जाता. सरकारान आमकां कितें तरी हेल्प करपा जाय आनी बरें पूल बांदून दिवपा जाय. म्हाजें नांव वागोल लांबून हांव गंगरवाड्याचो. सकाळीं 9क भायर सरलो कामां येवपाक तेन्ना पूल बुडलेलो आजुनूय ऑलमोस्ट 12:30 जाल्यार सुद्दां उदक देंवना उदक वाडत आसा. तातूंतले सगळीं झाडां हें तें लागता प्लस लोक सकाळीं दोनी सायडीच्यान लोक उरल्यार ते तशें आसा उदक कमी जायना. पावस आतां थांबला ऑलमोस्ट आनी 2 वरांनी उदक कमी जावपाक शकता. आनीक मेन प्रॉब्लम की दोनी सायडी आसा त्यो कांय सेफ प्लेस ना. नेरो दोनी सायडीन नेरो आसा मदीं तेका जे ब्रीज आसा तेका फूल डॅमेज आसलो सो हेजेर मातशें कोणी लक्ष मारचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.